तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार. आज नोव्हेनाचो दुसरो दीस. सोशल एपोस्टलेट CSJP TCE कारितास गोवा. आयज पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान जेजू सोगटा सर्वांचो राजाची परब समोर ओपता. तशेंच 2025 ह्या सामान्य उत्सवाचे वरोस मनान दवरून आयज इंडियेची पवित्र सभा ह्या उत्सवाची तयारेचो दबाजीक उक्तावणी करता. आयचो विशय भागवत फ्रांसिस्क शावेराचे देखीन उस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदुया. पयले वाचप. इस्रायल पोरजेन यावेक एक कडक राजा म्हूण अनुभवलोलो जो नीत करता चुकलेल्यांक खास लायता. पूण इजिकियल प्रवादी यावेक एक बरो गवळणी म्हूण पोरजेक समजवणी दिता. दुसरे वाचप. भागवत पावलू ह्या वाचपान जेजूच्या रायपणाची खबर करून सोजमणी दिता की जेजूचे रायपण ह्या संवसारांतले न्हय पूण सासणाच्या जिविताचेर, मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत मेळून घेता तसले. आनी आमी सगळीं बावतिजमा वरवीं जेजूच्या राजाची वाटेली जावन आसात. पेले सोवे केल्ली दयाळ करणी खूद जेजूक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानान सगल्याहून गरजेचो संदेश जावन आसा जेजूक जाय की आमी सगल्यांनी ताच्या सांगाता साश्टीक जिविताक पावलोली. ही दोनूय वाचपां मनान दवरून आमी 2025 ह्या उत्सवीक वर्साक आमची ओतमीक तयारी सगल्यांक ओतमीक वाटेन फायद्याची जावं ह्या मिसा भेटेन मागुया.